गोयच्या NH-17 आणि NH-4A ह्या दोनूय हायवेचे रुंदीकरण केंद्राकडेन आडकला। हे प्रकल्प स्वतः चालीक लावपाची गोंय सरकाराची तयारी आनी येवजण असली तरी केंद्रीय भूंय येरादारी आनी हायवे मंत्रालय ताका तयार ना। हे दोनूय हायवेचे रुंदीकरण आनी कुठ्ठाळे समांतर पूल गोंय सरकार स्वता बांदपाक सोदता म्हूण गोंयच्या PWDन केंद्रीय मंत्रालयाक प्रस्ताव धाडला आनी मंत्रालय मान्यताय दितली म्हूण सरकार वाट पळयता। पूण हें काम गोंयच्या हातांत दिवप शक्य ना अशें केंद्रीय भूंय येरादारी मंत्र्यान स्पश्ट केलां अशें खासदार शांताराम नायक म्हणटा। But as far as Zuari Bridge, NH-17 and NH-4 is concerned, me and our Chief Minister Manohar Parrikar has written a letter to Union Ministry, Honorable Minister C.P. Joshi, that NOC may be given to these two NH-4 and NH-17 to execute through Goa government. NH-4 and NH-17 will be started only after the NOC is received from Central Union Ministry. ह्या संबंधान हांवें जर प्रश्न राज्यसभेत विचारलो म्हाका मंत्र्यान सांगला की गोंय सरकारा हातूंत कसलो अधिकार ना आनी तांणी ह्या हातूंत जर प्रोजेक्ट आपूण करता सांगले जायत तांकां एंटरटेन करची ना हें म्हाका सरळ आश्वासन दिल्लें आसा। म्हाका सांगलां भारत सरकारचें उतर दिल्लें आसा डॉक्टर जोशी हांणी की राज्य सरकाराक ह्या प्रोजेक्टा संबंधी प्रोजेक्ट हातांत घेवपाक आनी आपूण कार्यवाही करपाक परमिशन मेळचें ना आनी ते मेळूंक दिवंक शकनात ते मेळचें ना म्हणजे दिवंकच शकनात कारण ती सेंट्रल गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सेंट्रल गव्हर्मेंट थिंग। नॅशनल हायवे पळय आसा हें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे अधिकारां येता। गोंय सरकार तातूंत कसो इंटरफेर जावंक शकता कसो इन्वेस्टमेंट करूंक शकता आनी कोणाचे पयशे गोंयच्या लोकांचे पयशे नॅशनल हायवे प्रोजेक्टान घालपाक खंयची शाणपण आसा। जेन्ना भारत सरकार आमकां कोट्यांनी रुपया दिता तेन्ना आमचे घामाचे पयशे गोंयकारांचे सामान्य मनशाचे त्या प्रोजेक्टान घालपाची गरज कितें। जर ते गोंय सरकारान पयशे आसा बारीक रस्ते करात राज्य रस्ते म्हणटा स्टेट हायवे म्हणटा तशें डिस्ट्रिक्ट रोड म्हणटा ते गांवांतले रस्ते ते करात तुमचे आसना पयशे। पर्रा गणेश मंडळाच्या आयतारा जाल्ल्या खासा बसकेंत नवी कमिटी काडली मात बसकेंत बरोच बोवाळ जालो। खर पुलीस बंदोबस्त दवरिल्ल्यान कायदो सुवेवस्थेचो प्रस्न जालो ना। देवस्थानाचे पयशे आपणे वापरल्यात हे आदल्या अध्यक्षान मानून घेवन 31 लाखांचे पोस्ट डेटेड चेक नव्या कमिटीक दिले। पयशे वसूल जाले ना जाल्यार पुलीस कागाळ करपाची शिटकावणी लोकांनी दिल्या। देवस्थानान भ्रष्टाचार जाल्लो आसा देवस्थानाक अफरातफर जाल्ली आसा ही गजाल खरी खरी ही गोष्ट खरी 100% खरी। आता कितें तांच्यांनी कितें सांगू अफरातफर जाल्ली आसा तांच्यांनी मान्य करूंक जाय आनी स्वता तांच्यांनी एफिडेवीट करून दिल्ले आसा आमकां चेक दिल्ले आसा एडवान्स आतां 31 लाखांचे की तो म्हणटा पयशे आपूण मोडले म्हणून आनी ताणें कालच्या मिटिंगेन सांगलें आपूण स्वता हे पयशे काडलेले आसा कशे 10 लाख चेक घेतलो की ना कसल्या उत्सवाक कमिटी आपली 10 लाखाची सायन मारून दिताली आनी ताचेर 1,10,000 करप हें आमकां खरें दिसना पूण तो स्वता उलयता। देवाचे 4 सरपळ्यो घाण दवरल्या ते मनप्पुरम बँकी गोल्ड लोन म्हणटा पळय ती बँक आसा पळय तातूंत तेणें घाण दवरल्या अशें ते म्हणटात आनी आतां म्हणटात ते 2-3 हाडल्या आमी अजून तो चेक करूना। जर तेणें हे पयशे टायमार फारीक केले ना जाल्यार डेफिनेटली ताचेर FIR आमी दर्ज करतले आनी ताका भितर उडयतले। जो आरोप जाल्लो आसा तुमचेर ह्या बद्दल तुमकां कितें म्हणपाचें। आरोपाचें निदान जर विचारलें जाल्यार हांवें ऑलरेडी कमिटीक एफिडेवीट दिल्लें आसा। कित्याक म्हणचे तर एफिडेविटान थोडे कितें पयशे जास्त विड्रॉ जाल्ले आसा आनी ताका लागून हांवें ते रिटर्न दिता म्हणलें आसा। पणजेच्या 2 स्पाचेर पुलिसांनी धाडी मारून 7 विदेशी चलयांक ताब्यात घेतल्यात। स्पाच्या नांवा सकयल ह्या दोनूय जाग्यांचेर शिंदळकी वेवसाय चलतालो असो दुबाव पुलिसांक आसा। दोनूय कडच्यान सुमार 7 लाखां वयर रक्कम पुलिसांक सांपडल्या। पयलीं फटींचे गिरायक धाडून पुलिसांनी खात्री करून घेतली आनी मागीर दोनूय स्पाचेर बरोबर धाडी घाल्यो। पुलीस उपअधीक्षक उमेश गांवकार सांगता ते कोतान हे दोनूय स्पा एकाच मालकाचे आसूये। एक स्पा आसा तें लिलावती म्हूण आनी दुसरें एक आसा तें लान्ना डे स्पा म्हूण एकलें भर पणजे शहरा भितर आसा दुसरें सांतिनेज आसा। न्ही आमकां इन्फॉर्मेशन 1-2-3 दीस जाले आयल्यार आमी आमचें व्हेरिफिकेशन चालू आशिल्लें जेन्ना आमकां तें व्हेरीफाय जालें आमी अशें गिरायक बी धाडून पळयलें आनी जेन्ना कन्फर्म जालें
तेन्नाच मागीर आमी तो सर्च वॉरंट घेवन ऑपरेशन केलें. आमी इन्फॉर्मेशन काडलें त्या प्रमाणे पयलीं मसाज करपाक म्हणून कस्टमर भितर वताले. कस्टमर भितर गेल्या उपरांत मसाज करता करता त्यो चलयो तांकां विचारताले आनीक तुका कसले तरेचे प्लिजर्स जाय आनी त्या प्रमाणे तांची रेट थारायताले आनी ऑन द स्पॉट त्यो चलयो सेपरेट ते पयशे घेताले. आनी तांचे विजाचेर क्लियरली बरयल्लें आसा एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड तरी सुद्दां ह्यो मसाज पार्लरान आशिल्ल्यो आनी तांकां आतां आमी ताब्यान घेतल्या. तर ताचे उपरांत तांकां इंटरोगेट करून तांचो कितें कितें इनवॉल्वमेंट आसा तो आमकां चॅक करपा जाय. दोनी जाग्याचेर आमकां भरपूर कॅशूय मेळ्ळ्या. एकी कडेन जवळ जवळ 5 लाख कॅश मेळ्ळ्या, एकी कडेन जवळ जवळ 2 लाखा परस चड कॅश मेळ्ळ्या. तरी त्या भायर तांची जी थाय करन्सी आसा ती मेळ्ळ्या. ह्या दोनी जाग्याचो ओनर जो आसा तो गोंयकार आसा. एकूच आसा सध्या तरी आमकां कळून आयलां की दोनी जाग्याचो ओनर एकूच आसा. आतां तें सगळे लिगल डॉक्युमेंट वगैरे व्हेरीफाय केले उपरांत कळटलें न्ही. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.